आयतार 28 एप्रिल 2024 पास्कांचो 5वो आयतार. मुखेल वोड. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी मोजे शीस तुमी जावचे. नियाळा कादार. फ्रांसीस आपले पोतिनी आनी तेग भुरग्यां सांगाता एके सरकारी कचेरीन काम करता. घरांत दिसपटी तेर्स करून दर दिसा मिसाक वेता आनी फिगर्जेच्या वावरांत उमेदीन भाग घेता. पूण सर्विसेक तो सदांच वेळ करून पावता आनी लॉंच घेवन लोकांचें काम करता. आपणाक दुखयतल्यांक बोगसूंक तो तयार ना आनी दुसऱ्यांची नाटकाय ताका भरपूर जाता. आडगां करून ताणें लोकांची बाठां आपल्या नांवार केल्यांत. ह्या खातीर लोक ताका फारिझेव म्हणटात. आयच्या शुभ वर्तमानांत दाग वेल आनी फांटे ही वपार घेवन जेजू आमकां शिकोवण दिवंक सोदता. जेन्ना आमी जेजूंत रिगून आसता तेन्ना आमच्यांनी जेजूक जाय तसलीं फळां आमच्या जिवितांत दिवंक शकता. ह्या वरवीं आमी ताचे शीस जावंक पावता. आमच्यो बऱ्यो करण्यो जावन आसात आमच्या क्रिस्ती जिविताची पुरावे आनी गोवाय. आमचें जिवीत खरेंच जेजूच्या शिसाचें जिवीत जातलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत बरीं फळां आमी दितले जाल्यार आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो करूंक गरज. आमच्या कातोलीक धर्मान 7 कुडीच्यो आनी 7 ओतम्याच्यो दोयाळ्यो करण्यो आसात म्हूण आमी दोतोनीन शिकल्या. ह्यो कुडीच्यो दोयाळ्यो करण्यो करून सोंपें जाल्यार ओतम्याच्यो दोयाळ्यो करण्यो करूंक भोव आगोड. पूण पवित्र आत्म्याचे सुर्तेन सगलें सोंपें. म्हजो तराव. दोयाळ्यो करण्यो करून क्रिस्ती जिविताची फळां दिवंक वावुरतलो.